East, Pan 130, I-23, page 130. Patkarina Guru Sharadoli Bhatti Jona Osriana Bhatti Tuja Paya Boli Able Bhado Guru Soglia porosile tu solo quero patka patiricha o carisha Jesu amche bhaivi ग्लोरिया वारेला ही आमची पॉइंट संपल्यार आयज एक वरोस बत्ता देवान तिका सर्गीचें सूख दिव म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागुया. तिच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आमी दिवया. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. आयज आपलो वाडदीस बर्थडे संभ्रमतात रेबेका गोसाल्वीस, जाया रॉड्रिगीस. देवान दोगांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच परी शॅरल रॉड्रिगीस ही आमची कॅटेगिस्ट पॉइंट तिच्या घोवाचें आयज ऑपरेशन मांडे तावन तिचो घोव GMCंत एडमीट आसा. मारेकार उपयोग ताका जाला. तिचे पासत तिच्या घोवा पासत आनी भुरग्यां पासत ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबळीन पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरीक सगल्या दिदुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. Pratunya. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचें सैम जोखमी आनी असक्त म्हूण जाणून जावन आमकां भलायकेन गोठाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाय तूं आमच्या हातांत घालताय. दिनवाशी आनी संतोषपरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फळ आमचे भक्तिवंत जिणेचे नवे चालीन दाखोवंक आमकां करपा दी म्हूण मागता. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींच करो देव तुजें सवें आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप.
नोश्टी मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलोल्यो मांडण्यो त्यो. बऱ्या मनशाक दोळ्याक रावूं या, कित्याक तो आमकां बेजार करता. आमचे चालीचेर सदां रागार जाता. आमी समोर्त मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बोडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतनां तो कसाक लायता. ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरीं मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलोना. खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिकलान आपूण मेलो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरीं मनशां शेवटाक बागी जातलीं म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बोडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानांच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोप तो आमकां कळोन येतोलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटले हांव. लोजेच्या मरणाचें फर्मण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असलीं ताची कल्पना, पूण सगलीं वांकडी. तांच्या नश्टेपणान तांकां कुड्डीं केल्यांत. देवाचे गूट तीं वळखनात. भक्तिवन जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच भरवंसो ना. नितळ निर्मळ काळजाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां भावार्थ ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सुरशीं सर्वेस्पर आसाच. सगळीं म्हणुया. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सुरशीं सर्वेस्पर आसाच. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सुरशीं सर्वेस्पर आसात. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सुरशीं सर्वेस्पर आसात. जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशाक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सुरशीं सर्वेस्पर आसात. सगळीं ताची हाडां तो राखता. एक पर्यान तो मोडोंक दिवचो ना. आपल्या सेवकांच्या ओतम्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास लावचो ना. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सुरशीं सर्वेस्पर आसात. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्यास जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका समिया. जेजू गलिल्यांत भोंवंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका कुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तंबूची परब लागीं पावलोली. ताची भाव भयण परबेक वेतोत जेजू आपुणूय गेलो. उक्तेपणूय न्हू, पूण कोणाक कळनासतना. जेरुजालेमांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदता तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता आनी ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिशिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय, तरी हो खंयचो तो आमी जाणो. पूण अभिशेक दिश्टी पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचो ना.
देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात होय, आनी हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणत, पूण हांव म्हजेच वस्तूंक येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत, आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तावन आयलां, आनी ताणें म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी दुनिया तुका तुज्या क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबळीनो, आमी क्रिस्तांवां आनी सदांच हें उगडास दवरचें, आमी कोण आनी आमी कोणाचीं. हू वी आर एंड हूज वी आर हें सदांच आमी मनांत दवरचें. आमी कोण, आमी क्रिस्तांवां म्हणटलीं, आमी कोणाचीं, आमी क्रिस्ताचीं. आनी ह्या पासत सादें तें व्हड रॉकेट सायन्स न्हू, सादें. पूण क्रिस्तांवां म्हूण लोक आमकां सतायतलो, दोडायतलो आनी बडयतलो, धुमाळो दितलो, त्रास करतलो, इवन जिवेशी मारतलो. कित्याक क्रिस्तांवां बरीं म्हूण? ना ना ना, क्रिस्तांवां बरीं म्हूण न्हू. क्रिस्तांव बरीं जालीं, दे वूड हॅव अलावड यू ऑल रेस्ट इन पीस. पूण क्रिस्तांवां सत्यवंत म्हूण, स्वताची म्हूण, प्रमाणीक म्हूण, ती दे वील कट यू इन पीसीस. तूं बरो जा, जायत बरो जा, पूण स्वताचो जायनाका. पूण क्रिस्तांवांनी बरो जावन स्वताचो ना जावपा जायना. बरो जावन जावन स्वताचो जावंक जाय. यू हॅव टू बी गूड and also truthful. आयज समाजान दिसता कितलेंय पातक कर, पूण तूं बरो जाल्यार पुरो न्हू. देखीक फॉर एग्जाम्पल हांव कितलेंय पातक करूं पर्सनल, पूण हांव चॅरिटी कोत न्हू, बरो सगळीं म्हाका बरो कोताय. आयज पयलीं वाचवान जाणवाय सांगता, आनी जाणवायचें उतर, जाणवाय कितें सांगता तें उतर आमी गेलें जाल्यार सारकें जेजूक लायलां. जेजूक कित्याक मारूंक सोदताले तो बरो म्हणून? एक रिजन जायत, वेरी फार अवे, आयसोलेटेड रिजन जायत, रिमोट रिजन जायत, बट द मेन रिजन वॉज तो स्वताचो म्हूण. तो स्वत उलयता म्हूण तो तेंगे पातक सांगतालो आनी तेंकां आडायतालो. तुमी शिंकल्याय पयलीं या पातक आनी दुसरें आनी कितें बरेंपण शिकयतले न्हू. यू ऑल हॅव लर्नड सिन एंड नाव वॉट यू ऑल विल टीच अबाउट गुड डीड्स, मिरेकल्स, होलिनस. ह्या पासत ते जेजू मारूंक सोदताले. तो तरी बरो जाल्लो, बरो जायते आहाय, बी वन ऑफ देम, एक्जिस्ट. बट सिन्स यू आर ट्रूथ, वी हॅव टू एनायलेट यू, फिनीश यू. तुके संवसारांक दवरूंक, रावोंक दिवपाक जायना. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज शुभ वतन म्हाका नियाळिलो. लोक उलयतालो, गणगणटालो, एक मारूंक सोदताय न्हू, जिवेशी मारूंक सोदता न्हू. जेजून तोंड उगडूंक कित्याक जालें ओगे रावपाचें तें गुणगण. पूण जेजू व्हडल्यान सांगता, शुभ वतन सांगता, वेरी लावडली ही स्पोक. तूं म्हाका वळखनाय, हांव खूंय सोदयलो तो, आनी म्हाका कोण पाठयलो ताकाय तूं वळखनाय न्हू. व्हडल्यान उलोवप म्हळ्यार रिस्क घेयलें म्हणजे कोणें ताका तरी हात घायलो, मारलो, घोडये तेगे वेळ पावंक न्हू, दॅट इज अनदर केस. बट स्टील Jesus spoke loudly, boldly and clearly. एक वस्तोरी म्हाका सांगताली फाटल्या दिसांनी जायते म्हयने जाले. ती रेतिराक गेलोली आनी रेतिराक तेम सायन ते फादर कोण रेती दितान सायन हूंय, ह्या रेतिराचो फळ तूं कितेंय जावं तोंड उगडपाना. आमी ओग्गी रावया, आमी रागार जावपानाय. जायते पाट तोंड केदोंक पडटा, राग येयलो, किडो येयलो, कितें वायट चलो तें सोंस जायना तेदोन. You will not open your mouth. Let us be silent. Whatever may happen. Very good thought. Very good thought. हे बारीक केस्तां घराको जेयता हांव मीठ पडना आमी रोखडी तापताय. For that it is okay. But what about faith and morals? मुगे घरां लोक मोरालदा दिन जेयना तेन्ना हांवें तोंड दामपाचें. देखीक फॉर एग्जाम्पल आतां पिक्चरांचो हे आनी हांव तुका सांगता हें गोंयांक घडटलें आनी जातलें. आमगोडे लंडन जाता, अमेरिका जाता, युरोपा जाता म्हूण हुशाल आहाय. पूण आमगे जी गोंयकार आहाय ती सूय घेवन थिंग गेलो आहाय ती सूय घेवन गोंया येतलीं. देखीक सेम सेक्स मॅरेजीस न्हू
एकूच लिंगाचें काजार न्हू फालतू गे चोळ म्हणून हा म्हाक चेड नाकाय म्हाक चोळ बोर दिसता कित कोता फादरान सांगना तोंड बंद करून ओगरा ते दोन तोंड ओपन करून सांगू जाय बाये समाज गोडे शिकोयत संवसार गोडे शिकोयत आनी सारकें म्हणीत पूण आमगे धर्म सांगता हें सारकें ना आमगे धर्मा आड धा मानामेंता आड आमगे देवा आड तें चेड म्हणटलो म्हाक चेडवांक काजू जावपाक खुशी ना म्हाक चेड लायक जाता आय वॉन्ट अ बॉय आय वॉन्ट टू गेट मॅरीड टू अ मॅन बिकॉज आय एम गे कित कोतली तोंड बंद करून ओगराव कितेंय जावं तोंड बंद करून ओगराव ना थोड कडेन तोंड उगडूं जायें ना थोड कडेन सत उलोवपा जायें जावं जोगडी जावं केस्तां आयज मनीस सत कित्याक उलोवपा ना केस्तांव जाताय म्हूण केस्तांव भितर ना थोड कडेन केस्तांव जावपा जाय वेद देर हॅज टू बी कॉन्फ्लिक्ट देर निड्स टू स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट करूंक जाय केस्तांव करूंक जाय केस्तांव करूंक जाय पटपटचीत वस्तू केस्तांव कोनाकाय वी आर वेस्टींग आवर टायम वी आर वेस्टींग आवर एनर्जी वी आर वेस्टींग आवर रिसोर्सीस ऑन थिंग्स दॅट आर पिची पटपचीत पूण फायट फॉर थिंग्स दॅट आर क्रेडिबल दीज आर क्रेडिबल थिंग्स फायटींग फॉर मोरॅलिटी हेजे पासत झगडाय ताका लागून तोंड उगडात झगडात पूण पयलें समजात बेश्टी बॅ सुण्या भशेन बुको लागना काय पयलीं समजात कितें जो आमगे धर्म आडायता ते भाशेन आमी जिवपा जायना धर्म आडाय तें कोण आमच्यान म्हणून आतां आमी स्वतांची येताय धर्म नाक म्हूट तें कोण आमच्यान म्हणून आतां आमी बरी म्हणू आनी देवा नाक तें कोण आमच्यान म्हणून आतां आमी क्रिस्तांवां That's why I go back to my root question. Who we are, whose we are. Ask yourself, answer to the Lord. बेठून एक आमी गायन गावया C27 निष्कोळोंक निर्मोलुंडो 35 आनी 9 C27 page 39 उबे रावया मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात तुमच्या आदारले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोयीच्या आदारावर सगळे स्वर मानून घेवन भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळे पवित्राय चिंतून जोर ह्या योजनांचे पदवेन आमकां पातकांतली सुटय आनी नितळ निर्मळ काळजान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वयवशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सर काळीन सोदता आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दणवण दितना उगुणाचें तूं बळ मोडटाय आमची मनां उंच बाताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या समे वरवीं सासनांचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन
आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Tobarazo sorbis vodu, Sorganizom sam, ona tuja moi bovan, usorgi tu kazoi son, Sorbis poracinomi, pietà casoi, usorgi tu casoi son. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणेक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Gesù mio, Gesù जिवंतलो, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कितें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयस बेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलिप नेरी फेर्रा आमच्या आस बिस्मा, सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकोरनी ग्लोरिया हिची काकूत कर, तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली, जशी पयसना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक जाचो की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककळत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककळत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी. सम्या तुवें जेम तरेंचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयोनच्या वेळार आमी गायन गावुया D23 जिविताचे उदक जिविताचो उंडो पान 50 आनी 8 D23 पेज 58. जिविताचे उदक योग्योचे आलेलारू जिविताचो उंडो Ugelharu, Cividace, Udokamu, Iugioce, Narelharu, Cividato, Udokamu, Kaugioce, Ugelharu, Amzotmo, Narela, Ugabiu, Asheda, Amzotmo, Ugelharu.
प्रार्थूया. वो मोगाळ बापा जेजूच्या उमेलीक कोडी रक्ताच्या बलिदानात मरणांतली उतरून आमी जिविताक पावता आनी जेजू सारकी दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वेता. ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळोलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. बसुया. 2-3 कळोवण्यो तुमच्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर आयज सांजे 4:30 वाजतांक कुमसारां जातलीं. 4:30 ते 5:30 पर्यंत पयलो शुक्रार म्हणटोच आमची चाल आमी दवरता. 5:30 वाजता भायर कुर्साची वाट आनी मागीर ती सोंपली उपरांत कुर्साची वाट सोंपली उपरांत आमच्या इगोर्जेन भितर मीस आसतलें. फाल्यां भुरग्यांचो रितीर 120 भुरग्यांनी नांवां दिलां. खूब खुशाल हांवें उलो केलो. आवय बापायनी उलो मानून घेतलो आनी आपल्या भुरग्यांची नांवां दिलीं. 120 सगल्यांनी हाजीर जावंक मागता. सगलीं येयल्यार पुरो म्हूण मागता. बरो प्रोग्राम थारायला. परितीर तुमच्या भुरग्यांक कृपे परीत जावंक हांव मागणी कोत्ता. तुमी मागा तुमच्या भुरग्यां पासून देवाचें कितें तरी तांकां मेळूंक आनी जितलीं तीं देवातांय आसतलीं तीं तुमच्या सांगाताक आसतलीं. दुसरे सुवातेर सोवेर आमचो पास, कित्याक कॉरेजमाच्या 5व्या आयताराक आमी इगोर्जेंत आमचो व्हडलो पास कोत्ता. सांतूस पासूस जेजूच्या हांदार फ्रीस ती दाखोवन दॅट टॅबलो वी आर गोईंग टू वेनरेट. बसतल्या मान दितल्या आनी मागीर पुरसांत वतलें. 5 वाजता मीस. पुरसांत सगल्यांक येवचें म्हूण मागता. रेस्पेदान रीत रोवेशन न्हेसून यात. सांत पास तो हेड न्हू. जावं दादले जावं बायलो. जायत पाट ड्रेस कोड आमी बायलांकूच दिसता. दादल्यांक कितें बुतां सगळे भितर व्हड भांगरा चेन घाल ती कोणाक दाखयता. म्हाका तुमगे अर्दी चोवपाक गरज नाय. अर्दी व्हर आनी तुमगे बायले दाखय. काजार जालें जाल्यार साक्रामेंता बायले दाखय. म्हाका दाखय नाका. बरे भशेन न्हेसून येवया. कित्याक जायत पाट न्हेसपाची आमगे फिलॉसॉफी आय वॉन्ट टू शो माय सेल्फ टू द होल वर्ल्ड. इगोर्जें येतना यू डोंट शो युअर सेल्फ. इगोर्जें येतना वी लूक एट जीसस. वी सी हीज लव. लेट गॉड शो हिमसेल्फ टू यू. तुगे फॅशन तुगे प्रेजेंटेशन करूं येनाका. हें मोतीन दवरचें. बरे भशेन रीत रोविशन न्हेसून येवचें. पुरसांव आसतलें. ह्या पासत तेर्साचें कोंत हाडचें. बोटार मेजचें न्हय. तेर्साक कोंत घेवन यात आनी तेर्स मुळांत व्हडल्यान. जायत पाट हो विचार तेस आमी कोत्ता. कोण जबाब दिना फादर. व्हडल्यान तेस करात. मागात. प्राचिताचें वाट. हे पाटी पाप साहेबान सांगलां ह्या वर्साक ह्या उत्सवीक वर्साक फोकस ऑन द क्रॉस. जेजू हुरीस घेवन वयतलो आख्या गांवांत. आमी त्याच उत्साचे नियाळ करुया. म्हज पासत तुज पासत आमी सगळ्यां पासत हुरीस ताणें आपणाय हांदार घेयला. हें मतींत घेवया. चलुया. जायत पाट पुरसांव दिसता आसा लूट. बरे भशेन रेस्पेदान 2 वळी करून या. लोक ओस 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 म्हणून लोक रावना. सगलो लोक पयलो वेतलो. मागीर कॉन्फ्रादीचे इर्मांव बाव आहा ते आनी मागीर इमाज आनी इमाजी फाटल्यान पाद्री. ही हो सेवा धर्म. दीस इज द लिटर्जी. सेवा धर्म पाडुया. नाजाल्यार थोडी रावताय मागीर तांकां धाडचे पडटा. मागीर इमाज रा इमाज थांबय लोक उलय तांकां पयलीं धाड ना. ही पाट सगलीं पयलीं वेतलीं न्हू. एवरी वन वील वॉक इन फ्रंट ऑफ द टॅबलो फॉलोड बाय पयलीं लोक मागीर कॉन्फ्रादीचे इर्मांव बाव आहा ते वो भयणी आहा त्यो आनी मागीर इमाजी फाटल्यान पाद्री. हो सेवा धर्म आमी पाडचो. बरे भशेन या. इंग पावल म्हणटरी कितें जायत पड इंग पावल म्हणटरी खबरो सगलीं मेळटा. मेळ्या न्हू ना. प्राचिताचें मन सांबाळचें. ओगेपण सांबाळचें. तेस कंटिन्यू करीत रावया. सायबीण पाव पर्यंत. जेजू पाव पर्यंत. बरे भशेन. सायबीण कडेन पयलीं वचना. सायबीण हिंगा आसतले तेचें नियाळाय. तेगे दूख नियाळाय. हें दूख तरी आमकां कळ्ळें. ते दिसा दिमेर वयता आसलोले आमी. दिमी फुंटी रोगत व्हांवन दी दिमेर वयतालीं. इफ वी हॅड टू नो वॉट वॉज द सॉरो ऑफ मॅरी वी वूड हॅव वॉक्ड ऑन आर नीज. क्रॉल्ड ऑन आर नीज. जोरोन दिम फुंटल्या लोक जाता. रोगत व्हांवल्या लोक जाता. कित्याक दूख सारकें इतलें. हें मोतीन दवरचें. 7 तारखेर कुमसारां मांडे कुमसारां सगल्यांनी कुमसाराक येवंक मागता. हांव जाणा तुमकडे जुबली वसा हिंगा थिंगा कुमसार जाल्यार पूण ही संदी घेयात. टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी. प्लीज कम फॉर कन्फेशन. कम वेल ड्रेस्ड. कार्निवाल न्हू तो. बायल पाद्री येतले ते पळय तालिगांवचे काल कितें बरे भशेन न्हेसून येवया. भुरग्यांक लेगूत हाडटना शॉर्ट्स बिगान हाडनाका. बरे भशेन न्हेसून हाडात. कुमसार साक्रामेंत तो. लेट अस हॅव दॅट सेन्स ऑफ द सॅक्रामेंट. आनी 8 तारखेर धर्मीक दाखोवन दवरल्या पाद्र पियोची. ती येवंक तुमी पळोवचें म्हूण मागता. 150 टिकेट.
तुमी घेवचें आनी पळोवचें म्हणून मागता उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन आमी गावुया. आर 14 जेजू काडीस तुजें पान 182 आर 14 पेज 182. जेजू काडीस तुजें आयलो Sache